PWDत 5 लाखांवयर खर्चाच्या रस्त्याच्या कामात जाल्ले कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चर्चिल आलेमांव आनी अभियंत पारकाराचेर FIR करपाचो आदेश कोर्टान पुलिसांक दिला। 2012 सुनील कौठणकरान क्रायम ब्रांच आनी पणजे पुलिशेंत कागाळ केल्ली। पुलीस ती कागाळ नोंद करिनात म्हूण सुनील कोर्टांत गेल्लो। बिरेस्तारा कोर्टान पुलिशेक FIR करपाचो आदेश दिलो। फाटल्या काँग्रेस सरकारान चर्चिल आलेमांव भौशीक बांदकाम मंत्री आशिल्लो तेन्नाची ही केस। 5 लाख रुपयावयली रस्त्याच्या कामांची जायरात करिनासतना टेंडरां काडिल्ली असो आरोप चर्चिल आनी कार्यकारी अभियंत पारकाराचेर केल्लो। About road tenders which were issued without publishing in the newspapers and which were for an amount of 5 lakhs and more. The complaint stated that this has been done illegally to gain illegal gratification. And in respect of that, a complaint was filed with the CID crime branch as well as Panjim police station and SP North, but no cognizance of that complaint was taken. Now today the order has been passed by the sessions court as well as the special court, which is also a special court, to say that directing the police to register an FIR in the case in respect of the said complaint and crimes which we have alleged in that particular complaint. अभियंत पारकराची भौशीक बांदकाम खात्यान चौकशी केल्ली तेन्ना ताणें आपणे ती सगळी कामां तेन्नाचो मंत्री चर्चिल आलेमांवाच्या सांगण्यावेल्यान केल्या अशें सांगिल्लें। पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। गोंयांत पावसान सरासरी शेकडो पार केलो। मुरगांव केंद्र सोडलें जाल्यार सगळ्या केंद्रांनी पावस 100 इंच वयर पावला। वाळपय सगळ्यांत चड 189 इंच पावस पडला। मुरगांवां सगळ्यांत उणें 96 इंच पडला। अकस्मात सुरू जाल्लो पावस आनीक 2 दीस तरी उरतलो असो अदमास पणजेची वेधशाळा उक्तायता। नेट पळयल्यार घडये मान्सून परत वचपाचे वाटेर लागला असोय। पावसान गोंयान सेंच्युरी मारली। ह्या सिजनात पावस बरो पडला। जुलयान सगळ्यांत चड पावस पडलो, मात ऑगस्टातच चडच आसोर केलो। केंद्रा प्रमाण पावस पळयलो जाल्यार वाळपय सगळ्यांत चड पावस पडला। ताचे फाटल्यान सांग्यार, साखळे, फोण्या, पेडण्या आनी मडगांवां पावसाचो आंकडो लागता। पळयात केंद्रा प्रमाण कितलो पावस पडला। म्हापशा 106 इंच, पेडणे 123 इंच, फोण्या 133 इंच, पणजी 101 इंच, पोन्ने गोंय 118 इंच, साखळी 140 इंच, वाळपय 189 इंच, काणकोण 110 इंच, दाबोळे 100 इंच, मडगांव 122 इंच, मुरगांव 96 इंच, केपें 118 इंच, सांग्या 154 इंच। सध्या पडटा तो पावस आनीक 1-2 दीस तरी उरतलो असो पणजे वेधशाळेचो अदमास। Since last 2 days, monsoon has been activated over Goa. So during next 2-3 days, we will get some rainfall. After that, this rainfall may decrease. If any further low pressure develops, then we can get some more rain also. Otherwise, during next 2-3 days, rainfall will decrease. ओमकार फळारी, प्रुडंटा खातीर। साश्टींतले अर्दे परस चड पंचायतींनी 2 वर्सां फाटीं सरकारान दिल्लो भांगरा उत्सवी निधी वापरूंकूच ना। पंचायतींनी कामां करतले जाल्यार इंजिनियर आनी बाकीचे कर्मचारी जाय तशे मेळनात अशें पंचायतीची खंत। पंचायतीचे प्रस्न सरकारी पावड्यार तडीक लागचे म्हूण वेगवेगळ्या पंचायतींनी मेळून साश्टी गट पंचायत मंच घडयला। गोंय मुक्तीचे भांगरा महोत्सवी वर्स सोंपून वर्स गेले, मात पंचायत आनी पालिकांक सरकारान दिल्लो भांगरा महोत्सवी खासा निधी नियोजन नाशिल्ल्यान तस्सो पडला। कामां प्लान करतले जाल्यार इंजिनियर आनी कर्मचारी जाय तशे नात म्हूण पंचायतींची अडचण। साश्टीचे पंचायतींनी असले प्रश्न तडीक लावंक आतां फोरम घडयला। फोरमाची बुधवारान नेसाय बसका जाली। मुखेल पंचायतींचे सरपंच बसकेक आयिल्ले। I don't think even 50% of the panchayats have implemented the Golden Jubilee. The things that were discussed for today's meeting was with regards to the Golden Jubilee Fund, and it was discussed among all the sarpanches that presently there is a shortage of the engineers as well as the assistant engineers also not present in the BDO office. So estimates are pending of some of the proposals that have been sent, and the date is fast approaching. That is on the 30th of September. So we are going to write to the director to the government asking for an extension of the Golden Jubilee Fund.
to be implemented. रिपोर्टर प्रतीक परब, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.